कुटुंब एकठांय जाता बाबार विश्वास मोगूत जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबार विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबार विश्वास मोगूत जाता. देव बरो दीस सगळ्यांक तुमकां तुका देव कृपा दिवं. देवाचेर फांतयेवन ही मिसाची संभ्रमण करूंक आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, आज आमी पवित्र गोराब्याची दोबाची परब समजता आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय वतात मारये जुजे भाशेन तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. नाजारेताच्या पवित्र गोराब्यांत जायतीं आव्हानां आसलीं पूण देवाचेर पातयेवन आनी ताची येवजण आपणावंक मारे जुजेन आपलो गोराबो फुडें व्हेलो. ताचे भाशेन आमी आमचे गोराबे देवाचे कृपेन मोगान आनी पवित्रकायेन वाडोवंक गरज आनी सगळें वायट पयस करूंक फावो. बागेन फ्रांसीस शावेराचे विनोने उद्देशी आमच्या गोराब्या पासत ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान मागुया. ही भावना मनात दवरून आनी आमच्या घराबे पासत मागून बागेंत जेजू मारिया आनी जुजे हांचे घराबे सारकेले आमचे घराबे कोर मागून ही मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक वेळार आमीच जायत्या भासांनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर पातो केला. ताचो उगडास करून दूख धरून बोगसणी मौक आमी तयार जावया. कोणती वैत कर्जान हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भयन सुदान संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर.
आमी तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उज्या पावसाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुविस्फोर एकलो सुपरमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फोव केली ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडून आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत सासणाचेंय नाम भोगूंक पावशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोड कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एकटेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सोमूड पाळटा. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणीकायेन सोजमून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करिनाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकाचे वाली परी फुलतली तुजी घोरखान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक
असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान जिवनांत तावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुज्या नात्रां पोंट्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. म्हागेवन पावलोन कोलोस्करांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाची विंचून काडलेली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दयाळ मोवाळ काळजाची मोलीं कालतीं दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सुमयान तुमकां भोगशिल्लीं तेज परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तूं परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवंक, हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करताय तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताजे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सुम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक कालत्यो रावात. पोतीनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तांय दारूण जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटान आवय बापाय कालती रावात हें सुम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावं नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूड जातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. शिव वर्तमानांक सगळीं उबीं रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवान भेटोवचे खातीर ताका जेरुजल्याक व्हेलो आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें असलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गेलेल्यांत आपल्या नाझरेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन घोटायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितच्या भयण भयणीनो, फिरगोजींत हांव वावर कुदतना एका गराब्याक भेटेक गेल्लो आनी दारार मातच्या आदीं हांवें आयकलें ती मागणी कुदतली, तेच कुदतली आनी तेच जातूच हांव भायरूच रावलो आनी तेच जातूच तांणी जिविताचो प्रकाश जायच न्हू तुमी वापरतात तो तांणी वाचलो आनी नियाळ केलो आनी नियाळ करून एकामेका लागीं ती भासाभास कोत्तालीं देवाच्या उतराचेर आनी एकामेकाक सांगतालीं दे शूड शेअर द वर्ड ऑफ गॉड आनी तेन्ना उपरांत ती एकामेका वचून मागतालीं. तें जातूच हांवें दारार मारलें आनी दारार मारतूच भितर गेलो आनी तांचे बरी मागणी केलें आनी ताका शाबासकी दिली. तुमी म्हणलें दुबावरीत एकदम बरें कोत्तात. म्हज्या प्रितच्या भयण भयणीनो, a family who prays together stays together. दुबाव ना. जेन्ना मागणी आसा घराब्यांत एकवट आसा. मागणी म्हणल्यार कितें? देवाची आसणी हाजीर करप. हेतून ना घराब्यांत हो मोग हो एकवटाची गांठ आसची ना. म्हणल्यार ज्या दिसा देव भायर आसतलो त्या दिसा तावन घराब्याचें निसणटण सुरू जातलें अशें म्हणून येता. देवा वेळीत आमच्यांनी शांतीतायेन कुशालकायेन जिवन नजो. दुसरी सुवातेर म्हजे इश्टनो, आमकां आयची वाचपां आदार दितात. कितें तरी आमच्या घराब्यांनी करूंक. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, दे स्पीक टू अस अबाउट द रिलेशनशिप्स इन द फॅमिलीज. भुरग्यांची संबोवन आवय बापाय सोवी, आवय बापायचो संबोवन भुरग्यां सोवी, कितें तांणी जाणटे पिरायेर करचें, कशें ताणें आवय बापायक वागोवचें हें सांगलेलें आसा. म्हजे इश्टनो, हें करूं येता. बागेन पावलू सांगता त्या प्रमाणे सगळे गूण शेगूण तो आमकां सांगून दिता. घराब्यांत कसले शेगूण आसूंक जाय ते ल्हानविकाय, एकामेकाक समजप, भोगसणी आनी सगळें सांगता. आनी त्याहून सगळ्याहून मोलाचें तो म्हणटा मोग. मोग आसल्यार म्हजे इश्टनो, मोग म्हणटा तेचो लायक मॅजीक बॉन्ड. मोग आसल्यार कितेंय जाता. आनी मोग आसल्यार तुमी जाणात घरकार भायर आसूं आनी पोती नांगा आसूं तरी एकवटान ते रावतात. कित्याक एकामेकाचो मोग कोत्तात देखून. तेन्ना म्हजे इश्टनो, बागेन पावलू सांगता तेच प्रमाणे मोग तर आसा थंयसर हुस्को आसा. हो हुस्को आयज आमकां शुभ वर्तमानांत दिश्टी पडटा. जेन्ना मारिया देव तेंपलांत वेली 12 वर्सांची पिरायेर तो भुरगो पावलेलो आसतना तो भुरगो देव मंदिरांत रावलो आनी देव मंदिरांत रावतूच ताका ती सोदूंक गेली. ताच्या मुळे येतालो हो देवाचो पूत, तो येतलो ना. जेन्ना तो सांडलो ताका सोदूंक ती गेली, हुस्को दाखयलो. आनी हुस्क्या बरोबर म्हजे इश्टनो, बागेन पावलू सांगता ते प्रमाणे भोगसणें म्हत्वाचें. मोग आसा तिंगा भोगसणें आसा, मोग आसा तिंगा हुस्को आसा. त्या उपरांत म्हजे इश्टनो, शुभ वर्तमानांत आमकां आयज 2 ओळी मेळटात. जेजूचें जिवीत म्हणजे 12 वर्सांची पिरायेर ते 30 वर्सांचे पिरायेर पर्यंत. ते उपरांत तो 26 माजार भायर सरलो देवाचें उतर पोरगुटूंक. ह्या 12 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत 2 ओळींनी ताचें जिवीत आमकां आकारलेलें मेळटा. हें आमकां म्हटल्यार बाय संक्षेप, इट्स समरायज इन जस्ट 2 सेंटेन्सीस. आनी ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन
पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेतालो. जाणवायेन पिरायेन कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत वेतालो. म्हजे इश्टानो, आमच्या घराबेनी हेंय गरजेचें. सुरगीची जाणवाय, कुरपा आनी देवाचो मोग हें आमकां गरजेचें. आनी जेन्ना आमच्यांनी वी कॅनॉट लिव लायक आयलंड्स, वी हॅव टू लिव लायक सोशल बिंग्स. आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियेता म्हणून आमी आमचे संबंद देवा मदें आनी आमचे संबंद एकामेका मदें हें म्हत्वाचें आमकां. तर म्हजे इश्टानो, आयचे दिसा आमी जेन्ना पवित्र घराब्याची ही परब समरुमता, आमकां एक नामणो कसो आमच्या फुड्यान दवरपाक. दर घराब्यांत ही घराब्याची तरी मुर्ती आसूंकू जाय. आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता तशी घराब्याची मुर्ती आमकां आसूंकू जाय. कित्याक त्या घराब्याक पडून आमचे घराबे ताचे सारकेले करूंक. तर म्हजे इश्टानो, मागुया पयले सुवातेर मागण्यांचे घराबे कर म्हूण आमकां मागुया. मागण्यांतल्यान देवाक हाजीर कोत्ता, देव आमकां आमचे संबंद सांबाळटा. मागण्यांचे आमकां घराबे करून मागुया. दुसरे सुवातेर मोगाचे घराबे, जर मोगाचे संबंद आसात आनी मोगांतल्यान आमकां हुस्को येता आनी आमकां बोगसणें एकामेकाक आमी दिता. आनी तिसरी सुवातेर म्हजे इश्टानो, घराब्यांनी आमकां सुरगीची जाणवाय, देवाची कृपा आनी देवाचो एकूट आमकां जाय. आनी आमी वाडुया देवाच्या मोगान, एकामेकाच्या मोगान. आनी ह्या प्रमाणे आमी जेजूच्या, मारयेच्या आनी जुजेच्या घराबे सारकेले आमचे घराबे करून आमी सुरगीची वाट टांकोत रावुया. आनी भगवंत फ्रांसीस शावियर हेंच बोरगोटूंक आयलो, हो संदेश आमकां दिवंक आयलो. ताच्या मजतीन आमचे घराबे जेजूच्या घराबे सारकेले कोर म्हूण आमी मागुया. सगल्यांनी उबी रावुया. हें सगळें घडोवन येता आमकां भावार्थ आसा जाल्यार. भावार्थ म्हणटा तें आमकां एक वस्त जी आमकां दिसना तरी आमकां एकदम म्हत्वाची. भावार्थ वाडय म्हण मागून सगल्यांनी ही स्वता बराबर उचारुया. स्वत म्हणटा देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मुरयेता जल्मलो. पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार झुडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या प्रिय भयण भगिनीनो, देव तर आमकां म्हत्वाचो, मागणें तर आमकां म्हत्वाचें. ह्या वेळार बरवंशान तशें भावार्थान आमची मागणी, आमचे आवडे बापा फुड्यान घालुया. आमच्या ओत्मीक घोवळ्यांनी देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाच्या भुरग्यांची फावो ते पोरी निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान दर एका नागरिकाची सेवा करून निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमचे क्रिस्ती गोराबे जेजूच्या शेगुणांनी बोल्लोले जावन ताचेच दिरादीक पोरगोटणार आनी गोवाय आपल्या गोराब्यांत
आनी समाजांत जावंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. पिडेन आसलोल्यांक तांचे दुखी कोतींत देवाचो आनी आपल्या गोराब्याच्या वांगड्यांचो मोग आनी बरेपण मेळूंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. सर्गींच्या मोगड बापा, थोडी आमची मागणी तुजे फुड्यान दवरल्यांत आनी आमच्या काळजांनी जाय तें मागचेलें आसा तें तूं वळखताय. सगल्या आमच्या गरजेचेर तुजी काकुची नदर घाल आनी आमचे गरबे जेजूच्या गरबे सारकेले करूंक आमी वावरूंक आमकां भगवान फ्रांसिस्का वरवीं मोजत दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोठ्या बानबुडीनो ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोळी सवेच्या आदावाक सवेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद समर्पिता आनी देवाच्या आंकवार मारीचे आनी भाग्योन तुजेचे विनवणेन आमचीं कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदविदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनुच सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळे मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कित्तोन आमी निरंतरी गाजयता. Tuka
बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूंच पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक विचारली. ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Sumia Jesu wami omlorata. Ani ekashi lepieta. Title podi tu vojvovani so. Ami tuce moro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुत्ता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. देवान आयज आमकां आपलो पवित्र घराबो आमकां दिला. ताचे सारकेले आमच्या घराबे करूंक, बापाक मोहीम हाडूंक आनी सुर्गीचें राज विस्तारूंक हेंच मागून जेजूनच शिकयलें प्रार्थना घेवन सगळ्यांनी बरवंशान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकादांतली वटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता,
तुवें दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासन्यांच्या सासनांक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान जितू शांती भेटोवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळेन रगत आमी शिवंक वेता ती आमची झुट्टी आनी कास्ताय न जावं पूण तुजे काकलुतीन आनी मायमोगान आमच्या आत्म्यांक तुजेच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना फावना पूण तुज्या एका चित्रांत चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. बाबोयनी आमी सगळीं सर्वेस पोराची भुरगीं जेजू Santo, tazo bab babuyamzo, korat moge kamegazo, so have kela dumzo, belak dumi
सगळीं आमी दोळे बंद करुया. खेरीत वेळ हो, शुभ वेळ हो. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या वेळार आमच्या जिवितांत ताणें गुंतलेल्या सोबार देण्या खातीर ताका दिनवासुया. ह्या वेळा खातीर ताका आर्गां दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रयत्वया. भोव कोनवड्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत सासणांक ताचो संगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आयज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री सेफेरिनो डिसोजा हाका तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेरा याज्ञिकांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिजीन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब आमी समारंभता. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत जुबली इयराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसाचेर करतल्या. म्हणटूच आज 3 वरांचेर तावन जुबली इयरा बाबतीन माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. Today in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of the Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 o'clock. फाल्यां सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयलां. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी बिस्म येजमानपण चलयतले. Tomorrow, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora, which will be presided over by our Auxiliary Bishop, Most Reverend Simeon Fernandez. डिसेंबराचे 31 रातचे 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतल्या. आमचे आदारी बिस्म पोमानीस सिमियोन फेर्नांडीस मिसाचेर येजमानपण चलयतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जेवंक आमचे घराबे कुटुंब पवित्र करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लाजतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन.